सर्वांक नमस्कार. आज ही बेंगळूरान तसले विशेष कार्यक्रमाक एक आमचे गेल समाज बांधव जावन तुमकां आमंत्रण पत्रिक दिवचेक हांव तुमगेल मध्य आसा. सोना इव्हेंट्स सोना गणेश नायक मामाले नांव आयकनातले आमचे गेल समाजाचे बेंगळूरांतू आनी करावळी कोस्टल कर्नाटकांतू कोणी नाम नाव लेखता तांगेल सोना इव्हेंट्सा मुखांतर एक चलतसले भारी एक यशस्वी कार्यक्रम परा 29 तारीखेक हेची महिने मे महिन्यांतू दनपारा 3 गंटकून 9 गंट थंय आमची कोंकणी संमेलना म्हळ्यार एक विशेष कार्यक्रम चलचे आसा. हे पै विस्टा कन्वेन्शन हॉल जयनगर बेंगळूरांत चलता. आमचे गेल सर्व समाज बांधवांतू भागवयसुका हे कार्यक्रम यशस्वी करून दिवका आमचे गेल सर्व समाज बांधव एकत्र जावका म्हणजे एक उद्देशारी हे एक सोना गणेश मामान विशेष जाल्ले कार्यक्रम बेंगळूरांत आयोजन केला. बेंगळूर मात्र न्हय ಇನ್ನಿತರ सर्व प्रदेशाचे आमचे गेले हाका भागवयसुका म्हळ्यार मनवी हांव तुमगे लागीं ह्या संदर्भाचेर करता आसा. आमची कोंकणी ह्या कार्यक्रमांत गौरवान्वित आमगेल समाजाचे मुखंड जावन आशिल्ले दयानंद पै माम तशीच ह्या कार्यक्रमांत उद्यमी जावन आशिल्लो BS राव त्यानयशी बेंगळूर भागाचे एक प्रेस क्लबाचे अध्यक्ष जावन आशिल्ले के सदाशिव शेणे माम मागीर प्रदीप पै विलास नायक प्रताप शिव नायक MLC तशीच ख्यात उद्यमी जावन आशिल्लो उल्हास कामत प्रदीप कामत गणेश नायक दिनेश वी कामत नागेंद्र कामत आरूर प्रकाश राव रामराव हांनी सगळे ह्या कार्यक्रमांत भागवयस वयतात. हे कार्यक्रम यशस्वी जावका म्हूण सांगून तुमगेल्या सर्वांगेले हांव निमगून घेता आसा. हांतू सन्मान कार्यक्रम आमगेले समाजाचे बंधू कासरगोड चिन्नमाम कासरगोड चिन्नमामाले कलाभुमींतू रंगक्षेत्रांतू विशेष जल कोडुगे आमी सर्व आमगेल समाजाचे बंधूंक गोत आशिल्लो विशय तांगेले विशेष जल सन्मान कार्यक्रमूय ह्या संदर्भाचेर तांणी आयोजन केलेलो आसा. त्या नयशी दनपारा 3 तुकून 5 गंटे आमगेले समाजाचे अत्युत्तम कोडुगे दिले तसले विंगड स्टेज परफॉर्म करता तसले एक कलाविदांक बाल्य कलाविदांक अवकाश तांणी दिता आसा. हे बाल्य कलाविद निधी शेणे जावन अशें पुरो वैष्णवी भट तशीच मनविता नायक हांगेले एक विशेष जाल्लो कार्यक्रम आसा. ताजे नंतर आमगेले कासरगोड चिन्नमामान केलेले तसले विशेष जाल्ले कार्यक्रम गांटी म्हळ्यार नाटकय प्रदर्शन चलचें आसा. सो हे सर्व कार्यक्रम आमचे गेल समाज बांधवान भागवयसुका म्हळ्यार उद्देश सोना गणेश मामाले.